English version एक saying and it goes like this. Shakespeare once said that we are all actors on the stage, that we are all given a role to play. How good the role we play and what good footprints we leave are going to make what you are and what you ought to have been and what somebody on top wanted you to be. I think Magdista, at least today, I can safely say कि हे तियात्रीस जे भाव आहे जे गोंयकार पण म्हणते इलेक्शन दवरला ते मकसद हेणी दवरला जावं ते हेड तियात्र कोण जावं ते हेड कोण जावं ते तियात्र कोण जावं ते नॉन स्टॉप तियात्र कोण ओ कित तो तेक लागून आज तें शेबास्की तिनी आज अवॉर्ड विनरांक शेबास्की तेच भाशेन माचेर बसलेले बाब गुरुदास पिलनकर chairman or the president of the head theatre academy Bab Cesar Bab Ozzy Bab amgalo ex speaker I respect the father Tachi Gorkan जावं Bab Tamazin जावं Bab Rose जावं Gorkan आयचे रुजाकजी तिनी आयचे दिसा तिगोय जे आज हे जाले तिकायकूय मान फाव जाला बाब दुमी म्हणतो हांव वळखता बाब जों सांतान आनी तिसरो आमचो बाब मिलाग्रेस चड मोगाच्या भावांनो वयनानू जावं तियात्रीस भावांनो जावं म्युजिशियन जावं सगळ्यांक आनी अपुरबायच्या भुरग्यांक आय थिंक कोण भुरगे मातशे आवाज येता भरपूर खुशालकाय भोगली चोवपाक जावं म्हणटू म्हाका एक बाग फाव जाले चीफ गेस्ट येवपाक बाब सेजरान म्हाका फोन मारलो म्हाका म्हणलो मातशें आनी कितें तें म्हाका सांगलो ना सारकें हांव म्हणल्यार वयता तियात्र म्हणून केन्ना येत म्हूण सांगिल्लें म्हाका बाब गुरुदास पिलनकरानूय कांय म्हाका सांगो ना बट बरें म्हाका न्हेलो म्हाका म्हणलो मातशें फॉर्मली हांव सूट घाल न्हेलो आनी सांगपा म्हणल्यार बाब होजी बरो सांगतालो तो कितें म्हणटालो की आपण म्हणटा सगळे तियात्रां एक्टिंग केलां बट तुवें म्हणजे एक तियात्र एक्टिंग केलां म्हणजे पॉलिटिकल तियात्रां आमी मातशे इलेक्शन एक्सपर्ट हे तुमच्यान आमकां मातशें बीट करूंक जायना कित्याक आज चोय तूं हे दिसांनी हे शुडी मारताय ते शुडी मारताय फ्लेवर ऑफ द सीजन एनीवे सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता बाब दुमीकांक बरो वळखता कित्याक बाब दुमीक पड म्हणटा तो आमगे सांसेदेर जावं कुर्तोरी जावं आमगे एरियान म्हणजे मुगे एरियान जावं बरो हेडबेड दाखोवपी आनी बरो सरपंच जावन गेलो तेज भशेन बरो एक व्यक्ती जावं गांवांत तितलोसो रेस्पेक्टाचो तेज भशेन बाब तुगेलो दोगोय आहाय बाब जॉन सांगता अजूय बरो एक्सपिरियन्स करतालो तिगांयशी आनी बाब मिलाग्रेस ऑल्सो तिगांयकूय तेंगेले अचीवमेंट चोयत जाल्यार म्हाका सदां दे ऑट टू हॅव तांकां इनाम फाव जाता सो तुमकां बरो यश बरी सावय तुमकां आनी तुमगेलो एग्जाम्पल दुसऱ्या फॉलो करपाक आनी म्हाका दिसता आय कॅन सेफली से आय थिंक सगळ्यांक विल एग्री विथ मी ऑर नॉट सगळे म्हाका एग्री जातली हांव जाणा म्हाका सदां हिंग खंय तरी एक पॉलिटिक्स ना हितून एक फावो करपाक कोणाकूय मान फावो करपाक सो यू हॅव टू तांकां एप्रिशिएट करपा जाय एकाडेमीक कित्याक तेणी पॉलिटिक्स सेपरेट दवरून हें काम केलें आनी हें कंटिन्यू केलें जाल्यार म्हाका सदां खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक इल्लोसो मान आनी रेस्पेक्ट आसतलो तें मुगे मागणें आनी हांव देखून सांगो जाल्यार आयकना कित्याक खंय तरी एक प्रिंसिपल सेट जालो जाल्यार फावो त्या मनशाक फावो तो रेस्पेक्ट मान मेळ्ळो जाल्यार ते संघटनेक रेस्पेक्ट आहा हें मुगे फिक्स काम मत हितून कांय डिफरन्सीस जावपा जायना हें ऑर्गनायजेशनाकूय बरें आनी म्हाका दुसरे तियात्रीस तांकांय बी बरें सो फावो त्या मनशाक इल्लोसो रेस्पेक्ट मेळटा म्हाका त्या ऑर्गनायजेशनान ताका लागून तुमी शेबास्की चड आनी टायम घेना आमी म्हणटे भाशेन वी आर ऑल एक्टर्स आमी एक बरो रोल करया आनी जें तियात्रीस भावान गोंयकारपण सांबाळ्ळां
ते सांबाळपाक आय थिंक चडसान चोय जाल्यार सगळे तियात्रीचो दिसती पडटायचे. सो म्हाका सदां कंटिन्यू युअर रोल बिकॉज यू आर द ओनली पीपल, तुमी यू आर द ओनली पीपल हू कॅन सेव दीस प्लेस बिकॉज आय थिंक द रेस्ट एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेल गोवा. I think you all should continue and ani tum Shevaski, keep up your good work. We are always with you. Amchan kitko pata we will do it. We will not amge role kite ha jaल्यार am fat sarpa nai हे सांगून potun एकदा सगळ्यांक माकिलोसो मुगे आयकिनी आणि माकिलोसो रेस्पेक्ट दिल म्हण हो मान सदांच आणि बा प्रतिभान म्हणटे भाशे प्रतिभा मातशें टच करपाक जाय. प्रतिभान म्हणला की एक हंबल मनीस म्हणून हांव मागता हांव स्वता हंबल उरल्या पुरून आनी स्वता गोंयकारां ठिलोसो मुगेले इलेशे हात बोट घालपाक गोंयकारां सांबाळपाक उरल्या पुरून मागता. थँक्यू, गॉड ब्लेस यू.